कसो पाठिंबो मेळ्ळा तुमका प्रचार करताना? लोकांचा भरघोस पाठिंबा पाठिंबो फुला निवडान समज तुम्ही आयले जाल्यार कितें करतले प्रभागान तुमच्या? बरी कामां करतले. कसल्या प्रकारची कामां जावंक अशी दिसता तुमका? जावंक ना तीच कामां करतले. खंयचे जावंक काम? आमच्या हळी वार्डांतले आनी चांदूर वार्डांत. तुमका कोणी तरी इलेक्शनाक उबो केला मुद्दाम? ना ना नो, तुम्ही कांयच उत्तरां दिना म्हणटा. म्हाका दिसता कोणी तरी तुमका धरून असो उबो राव असो तेचे खातीर केला. ना गांवाचो पुरो सपोर्ट आहा आमचो. मागीर विकास खंयचो जावंक ना असो दिसता? कसली कामां जावंक ना तुमच्या प्रभागान? आमच्या वार्डात तर खूप कामां पेंडिंग रावल्यात. कसली ती? गटार मारप आनी कितें लायटी ना आमच्या कडेन सारके. लोकांचो प्रतिसाद बरो आसा आनी लोकांनी विचार करून निर्णय घेवपाचे हे केल्ले आसा. जे हे आसा हेच्या पयलीं ज्या फाटल्या हेचो काम लोकांनी केला त्या कामाची पावती म्हणून लोक त्या प्रमाणे निर्णय दितले हेची आमकां खात्री आसा. तुम्ही हे फावटी इलेक्शनाक रावंक ना कित्याक वॉर्ड लेडीज जालो म्हणून काय? मी 2017 जेवता म्हाका ह्या म्हाज्या गांवच्या लोकांनी 5 वर्सां निवडून 5 फावटी निवडून दिलो. 25 वर्सां जाली आनी म्हाजी इच्छा आसली जे फाटले तरुण आहात तांकां संदी मेळाची म्हणून आमी 17 तांकां सांगलेला 22 तुमी कोण तो कॅन्डिडेट ठरया, म्हाजो तांकां पाठिंबो आसतलो आनी म्हाजो जो अनुभव आहा तेचे बरोबर काम करतले. पण दुर्दैव त्यांचं आसा म्हणटे मी कित्याक म्हाजो वॉर्ड एक्चुअली तो रुटिना प्रमाणे लेडीज जावंक जायना आसलो पूण तो लेडीज जालो आनी तेंची इच्छा आसली एवढी म्हाका वायट दिसता. पूण म्हाका काय फरक ना. जे आमी जो आतां कॅन्डिडेट दवरलेलो आहा तो कॅन्डिडेट आमचो म्हाजे जे मतदार आहात तो भरघोस मतांनी निवडून दितले आनी जी आमची जी इच्छा फुडें आणखी गांवांत काय काम करपाची ती इच्छा आमकां पूर्ण करून मेळटली हेची म्हाका खात्री आहा. अशें काही प्रभाग समाज जर लेडीज जाले आनी थंय पयलीं समाज जेंट्स निवडून आयल्लो जाल्यार ते आपल्या मागीर बायल म्हणून आपले भुरगीं नाजाल्यार भावजय किंवा अशें कोण तरी तयार करतात. तुम्ही कित्याक तशा पद्दतीन विचार केलो ना? म्हाजो एक 2012 म्हाजो वॉर्ड लेडीज जाल्लो पूण तेवता मी म्हाज्या लोकांक सांगला म्हाका तुमी 4 फावटी निवडून 4 फावटी टर्म केल्ले मी रिक्वेस्ट केली तांकां म्हाजे मिसेसीक नाका तुम्ही कोण तो कॅन्डिडेट दवरा. पूण हे उलट जालां म्हाज्या बाबतीत. त्याच लोकांनी म्हाकाय धमकी दिली जर तूं तुजे बायलेक दवरिनाय तर आमी तुका हेच्या फुडें आमची तुमकां गरज आहा काय ना अशें दिल्या कारणान मी त्या वखदार नाइलाजान म्हाज्या बायलेक दवरली. पूण तिका योगायोग नसलो ती 10-12 मतांनी काय अशी हरली. पूण म्हाजो हें अशें जावचें न्हू दुसऱ्यांक संदी दिवची असो म्हाका ते मी प्रयत्न केल्ले पूण लोकांनी म्हाका उलट आयकलो आनी म्हाजे हेका मिसेसीक दवरली त्या इलेक्शनाक. तुम्ही आतापर्यंत ज्या पद्धतीने पूर्ण तालुक्याचो म्हणा येता किंवा तुमच्या पंचायत क्षेत्राचो विकास केला आणि त्या बळाचेर त्या आत्मविश्वासान तुम्ही परत इलेक्शनाक उबे रावला. तुमका प्रतिसाद कसो आसलो सुरवातीपासून? पळय कशें आहा हांवें लोकां मदीं जें काम केलां पळय तेंची कामाची लोकांक जाणीव आसा कळ्ळें तुका न्हू. आनी म्हाका 100% खात्री आसा की लोकांनी म्हाका पूर्ण पाठिंबो दिवन म्हाका दिसता की नक्कीच ही लोकांचें म्हाका पूर्ण समर्थन आसा आनी विश्वासूय आसा की लोक परत एकदां म्हाका एक संद दितले म्हणून. फाटली जेन्ना तुम्ही कमी तुमकां कार्यकाळ मेळ्ळो सरपंच म्हणून त्या कार्यकाळान कितें तुम्ही विकास कामां केल्यात? पळय म्हाका मरे एक 6 म्हयने मेळ्ळो कळ्ळें तुका न्हू. त्या 6 म्हयन्याच्या काळान हांवें आमच्या गांवची स्मशान भुमी गांवची एक स्टेज मागीर हांगासर आमच्या एक हायस्कुलाक CCTV कॅमेरा कळ्ळें तुका न्हू स्ट्रीट लायट आनी हे ऑलरेडी कामां हांवें केली ऑलरेडी. त्याच बरोबर आतां सुद्दां त्या 6 म्हयन्यान अशे ठराव घेतले आसा जे बारीक बारीक फुटपाथ रिपेर्स कळ्ळें तुका न्हू परत स्कुलांक बस ह्या तरेचे सुद्दां प्रकल्प म्हाजे फुडें ऑलरेडी हांवें प्लान केल्ले आसा जे ह्या फुडल्या जेन्ना लोकांनी जर म्हाका संद दिली जाल्यार फुडल्या येणाऱ्या काळान आमच्या संपूर्ण पंचायत क्षेत्रांतले रस्ते हॉट मिक्स करप कळ्ळें तुका न्हू. त्याच बरोबर सगळे स्ट्रीट लायट्स त्याच बरोबर स्कूल डेव्हलपमेंटाक जे खातीर लागतात तेतून चड जास्त भर दितलो कळ्ळें तुका न्हू. त्याच बरोबर आयज जे हांगासर प्रकल्प येता मोपा एअरपोर्ट जावं आयुश जावं ह्या प्रकल्पान लोकल लोकांक युवकांक रोजगाराची संदी त्याच बरोबर रोजगार संदी दिवप हेचो मला पूर्ण प्रयत्न आसतलो. आनी हांवें आमदाराकूय सांगलां त्याच्या साथीन ह्या संपूर्ण तालुक्याचो जो विकास आसा पळय तो करचो म्हाजो एक पूर्ण प्रामाणीक प्रयत्न करतलो. नाव कितें तुमचें? नेहा नागेश मोरे. तुम्ही खंयच्या प्रभागान रावल्यात?
ह्या पयलीं त्या वॉर्डान कोण आयल्ले निवडून? तुमकां दिसता तुम्ही निवडून आयल्या उपरांत कितें करतले? विकास कशा पद्धतीने मागीर विचार करतले? कितें तू खंयच्या प्रभागान? ह्याच्या पयलीं थंय कोण निवडून आयल्ले? आता महिला राखीव जालो मात कितें दिसता तुमकां? विकास फाटल्या हेतून जावना तो तुम्ही करतले? पाठिंबो कसो आहा तुमकां? वोटरांचो पाठिंबो तुमकां कसो मेळ्ळो? कॉन्फिडन्स ना तुमकां निवडून येतले म्हणून? नाव कितें? सोनाली रितेश मळी. तुम्ही खंयच्या वॉर्डान? वॉर्ड नंबर 2. ह्या पयलीं कोण आयला थंय निवडून? अच्युत मळी. ताणें विकास करूंक ना असो दिसता तुमकां? विकास करूंक ना अशें जातलो आमी निवडून येयल्या उपरांत करतली. समजून तुम्ही निवडून आयले जाल्यार तुम्ही कितें पयले प्राधान्य कित्याक दितले प्रभागान? प्राधान्य म्हणजे ते निवडून येयल्या उपरांत करतले. त्याचे पयलीं कांयच चिंतूंक ना तुम्ही? मागीर येयल्या उपरांत सांगतले. तुम्ही खंयच्या प्रभागान रावल्यात? वॉर्ड नंबर किती? पयलेच फावटी इलेक्शनाक रावतात. कितें दिसता तुमकां? समज तुम्ही निवडून आयले जाल्यार कितें करतले? विकास पयलो प्राधान्य कितें आसतलें तुमचें? सुधार गावाचे. माझे हस्बंड पयलीं रावले त्यांनी खूप काम केले. तुमकां मतदारांचो कसो पाठिंबो मेळ्ळो जेन्ना तुम्ही प्रचाराक वयताली तेन्ना? एकदम बरोबर. निकिता मळी. तुम्ही पयलेच फावटी रावतात? तुम्ही स्वतः निर्णय घेतला इलेक्शनाक रावपाचो काय तुमकां कोणी तरी फुडें काडलाय? हांवें स्वता. कितें दिसता तुमकां ह्या पयलीं विकास जावना पंचायतचो किंवा प्रभागाचो म्हणून तुमकां इलेक्शनाक रावचें पडली? जाला पूण मातशें कमी आसलें म्हणून आतां हांव कितें उद्दिश्ट कितें आहा तुमचो? समजा निवडून आयली तुम्ही जाल्यार पयले कितें प्राधान्य दितले? लोकांक जाणीव करून दितले की अशें कामां कितें पंचायतीन कितें येता स्किमी बीन येतात आनी सुदारणा खंय आसात ते करतले. स्किमी पावना अशें दिसता लोकां कडेन? सरकारच्यो ज्यो स्किमी आहा ते हांव तांकां पावयतले. घराघरांनी वयतले आनी सांगतले. ओके. तुमकां कितलो कॉन्फिडन्स आहा निवडून येतलीच म्हणून? कितलो कॉन्फिडन्स दिसता खूब तुमचो? आसा, खूब सपोर्ट आसा. ओके. खंयच्या प्रभागान रावल्यात तुम्ही? प्रभाग नंबर 3. प्रभाग नंबर 3. तुमकां प्रतिस्पर्धक कोण आहा अशें दिसता? तुळशीदास गांवस. तुळशीदास गांवस. तुमकां कितलो कॉन्फिडन्स आहा निवडून येतल्यात म्हणून? म्हाका तसो पयल्याक फूल कॉन्फिडन्स आसा. उद्दिश्ट कितें तुमचें? निवडून समज तुम्ही आयले जाल्यार कितें पयलीं प्रभागाक कितें प्राधान्य दितले? पयलीं प्रभागांत म्हाका बरीचशी पेंडींग जी कामां विकास कामां आहात ताका प्राधान्य पयलीं दितलो हांव. ओके. तुमकां खंयच्या पक्षाचो राजकीय पक्षाचो सरकारचो पाठिंबो मेळ्ळा? सध्या तरी ना. तुम्ही जेन्ना प्रचाराक वयताले पळय घरा तेन्ना लोकां कडल्यान कसले समस्या आयकूंक मेळटाले तुमकां? मुख्य समस्या म्हणजे जॉबाचे. आणि जॉब काय पंच दिवंक शकना न्हू? शकना. स्थानिक पंचायतीचे कामां आसता की गांवांत लायट रस्ते हय. किंवा बारीक बारीक गटारां अशी कामां. मागीर तुम्ही जॉब कशा पद्दतीन दितले? जॉब सध्या तरी जॉबाचे काय मी कोणाक प्रॉमिस करूंक ना. ओके. तरी पण आता मोपा एअरपोर्ट बी जाला न्ही आणि हांव एज ए लँड लुजर ओके माझ्या परीन हांव प्रयत्न करतलो. ओके. खंयच्या प्रभागान वोटिंग केला तुम्ही? वॉर्ड नंबर 2. वॉर्ड नंबर 2 कितले आहात कॅन्डिडेट? 3 कॅन्डिडेट आहा. तुका कितें दिसता खंयचो एक सक्षम कॅन्डिडेट आहा? ताणें विकास करूंक जाय अशी अपेक्षा? कसल्या प्रकारचो विकास करूंक जाय अशी अपेक्षा आहा तुजी वोटर म्हणून? सगळो विकास करपाक जाय. कितें दिसता तुमकां? हे करपाक जाय आणि हेल्प करपाक जाय. ओके. नाव कितें तुमचें? यशवंत आत्माराम मलिक, स्वतंत्र सैनिक, फेडरल पुर्तुगीज टायमाचो रजिस्टर, गोवा. गेल्या निवडणुकीक तुम्ही इलेक्शनाक उबे रावले. कितली मतां मेळ्ळी तुमकां? ती मुद्दम हेनी परवादान 1% ह्या माझा उपडी करून पोलिशेक पैसो देऊन भरला काय समजला. आणि हेच कामां आता सुद्धा पेटी हे करूंक कारण पैसो वाटूंक हेच कामां आसत. आता कोण निवडून येतलो असो दिसता तुमकां? यशवंत आत्माराम मलिक निवडून येतलो.